12 वर्सां सकयल्या चलयावेल्या लैंगिक छळणुकेच्या केशींची सुनावणी आता जातली 2 म्हयन्यां भितर पुराय। मुख्य सचिव दवरतलो हे केशीर लक्ष, जाल्यार घुवळी वखदांच्या केशींचेर नदर दवरतलो प्रॉसिक्युशन संचालक। अमित शहाच्या अध्यक्षतेखाला 24व्या पश्चिम विभाग परिषदेत सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर जाली चर्चा। बाबू कवळेकार म्हणटा काँग्रेसी परस भाजपा बरी, काँग्रेसीत रावन फुकट घालेली 22 वर्सां। घुमटवादन सर्तीत बाबून वाजयले राजकीय घुमट। तिसवाडीयेक बिरेस्तारा मेळ्ळें उदक, पूण कुजिरा फुटले। सांतिनेत सांताक्रुजा वतल्या उदकाचे पायप, कुट्टी दुरुस्त केल्ले पायपय जाले लिकेज। कला आनी संस्कृती खात्यात फिल्मां खातीर करतले वेगळो विभाग, गोंयच्या सिनेमा क्षेत्राक वतलो घेवन मुखार। कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिला उतर। आमोरी ह्या कोंकणी फिल्माचो दाखयलो ट्रेलर। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। तिसवाडी म्हालाची उदका पुरवण सुरळीत केले उपरांत काल राती फोंडे, माशेल आनी हेर वाठारांक उदका पुरवण करपी पायपलायनीचे काम ताकतिकेन पुराय केले। देखून बिरेस्तारा राती मेरेन उदका पुरवण सुरळीत जातली अशी आस्त आसा। जाल्यार आल्तिनोवेला उदकाची टाकी पुराय भरले उपरांत पणजे आनी लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक उदक मेळटले। कुजिरा महामार्गाचे काम चालू आसतना उदका पायपलायन फुटली, तशेंच नव्यान दुरुस्त केल्ली पायपलायनय कुट्टी लीक जाली। माशेल, कुमारजुये, पोरणे गोंय, बाणास्तारी, बेतकी, खांडोळे, केरी, खोर्ली आनी दिवाडी जुंव्यावयल्या लोकांक बिरेस्तारा राती मेरेन उदक मेळटलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान सांगलें। पळयात उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीच्या चालू आशिल्ल्या कामाची खिणचित्रां। केले आणि पर डे आम्ही एक 20-25 तरी ट्रिपी मारल्यो आमच्यो। आणि 2 दिसां पयलीं मागीर आमी अशी इतकी आमचेर लोड येवं लागलो, आमी तिसरी गाडी एक तयार केली। आमचो फ्रेंड आदलो आमचो मेयर टॉनी रॉड्रिगीसान आमकां एक व्हडली 5 लिटर टाकी दिली, ती ट्रकार चडयली, ताका पायप बीप घालून ती हें केली। अश्यो करून आमी दिसाक 20-25 ट्रिपी आमी मारल्यो। Even PWD also actually helped in help. Government support and help was there only. There's some allegations have made against you by Aam Aadmi Party that you tankers mafia. See, I am not. What mafia? Tanker mafia. What is tanker mafia? Babush was running tanker mafia, so he was controlling. Do I have a tanker? I am running tanker business. You said that no, I don't know what controlling them. I don't know what controlling means. What? All the tankers. Arisi, listen to me. When during the time of crisis, now you just tell me. Suppose if there, I am in fact most. This water is catering to Kankra State, some part of Cabeza, also Santa Cruz, Maja Kudika, Ankadala Udiku Chorjana. GMC part of GMC को अंतर बांबोली ना आता हे पे तुम्ही म्हणता ना याची निष्काळजीपणा हा म्हणते कोणता कॉन्ट्रॅक्टर हा पहिले ते पहिले हे घाला देणे वयल्यान माती घाला जर किती तुम्ही आता ऍक्शन किती मागता ऍक्शन आम्ही आता पीडब्ल्यूडी वर रेकमेंडेशन चला माझे इमिजिएटली ऍक्शन शुड बी टेकन ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर। काल आम्ही उदक सोडटकूच 900 mm रोखडेच हें काम हातान घेतलें। हें आमी काम 900 mm सोडलेलें, म्हणजे ब्लू लायन पणजेची ती 7:30 उदक पावलें सगळ्या टाकयांनी काल। आनी लोकांक वेवस्थीत उदक दिवपाक सुरू केलां आमी। आज पर्यंत तें सारकें नॉर्मल जातलें। पयलीं स्टार्टिंगेक मातशें लो प्रेशरार येतलें, कित्याक आमच्या सगळ्या एरियेक संपां मोठी संपां आहा, तितून तें उदक पडटा। ती जी संपां भरतकूच फुडें वता, टेल एंडाक आनी हायलँडाक मातसो त्रास जातलो। ते 2 दिसां भितर नॉर्मल जातलें। आतां ह्या 7:30 लायन आसा ही आमगेली बाणास्तारी, सांतिस्तेव, कुंभारजुवा आनी रायबंद्रा एरियेक वता। ती ऑलमोस्ट आमगेली ले करून जाल्ली आसा। आतां एक लास्ट जॉयंट आहा तें आमी आतां टायट करता। आज भोवतेक आज रातचें लेट जाल्यार फाल्यां सकाळ पर्यंत डेफिनेटली उदक दितले। 6-7 इंजिनियर सायटीर आसा, प्रत्येक शिफ्टींनी ते येता, 6 वरां येता, कंटिन्युअस 24/7 आमगेलें काम चालू आसा। आमी कामाक खंय करूं ना आनी आमकां दिसता हें काम इमिजिएटली जावचें। खंयचेय वॉटर सप्लाय इंजिनियराक दिसता की खंयचे आमच्या खातीर जावं खंयच्या खातीर लोकांक त्रास जावपा येना, म्हणून आमी हें काम इमिजिएटली हातान घेतलें। कालूच तें उदक सुटून रोखडेंच सुरू केलें। काल राती कॉन्क्रीट केलें, कालूच आमी लेयींग करतले आसले तें, पण तें सेट जावचें पडटा। सेट जातकूच तेजेर लायन ले करची पडटा, ले करून मागीर ती जॉयन करची पडटा। भौतेक करून आमी आज रातचें सोडपाक त्रास हें करतले, प्रयत्न करतले। आज लोकांक रातचें सुद्दां येवपाक शकता। आज रातचें येना जाल्यार फाल्यां सकाळीं डेफिनेटली येतलें।
आमी पयलीं लायन आसता तितून उदक नासता, लायन घालता पळय लेईंग करता तेन्ना तितून उदक नासता, तेन्ना नट बोल्ट टायट करता आमी. जेन्ना उदक सोडलें काय ना फायन ट्युनिंग आसता तेका, ते नट बोल्ट टायट केलें काय ते ऑटोमॅटीक उदक येतात पळय जॉयंटाच्यान तें बंद जाता. तशी लिकेज बी काय ना, प्रत्यक्ष तुमच्या फुड्यान आहा जॉयंट दोनी, तुम्ही पळोवपाक शकता. एक ड्रॉप सुद्दां ना तेका लिकेज. मजगती उदका पुरवण सुरळीत जावन नाशिल्ल्यान कुमार जुंवेच्या तरणाट्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक घेराव घातिल्ल्याची वावडी पातळिल्ली. पळयात ताच्या मदली ही गरमागरम चर्चा. इंजिनियरांक मेळपाक गेले कोणूच जाग्यार ना, चीफ इंजिनियर जुनियर इंजिनियरी ना, एई ना आनी ई ना. सो मागीर जेईक कॉल केले, जेईन कॉल बॅकाचेर रिस्पॉन्स कांय दिवना. मागीर एईक मेळ्ळें, एईक कॉल केले, एईन रिस्पॉन्स दिला आनी ते एश्युरन्स दिला आमकां 2-3 टँकर डेडिकेटेड टँकर दितले म्हणून टील प्रॉब्लम सॉल्व जावसूर ओल्ड गोवा आनी सरावंडींग एरियाज. आनी आमकां पायप बस जावचे पयलीं पासून ओल्ड गोवा 2 दीस एका 2-3 वडार उदकूच नासलें आनी आमी एक टँकर आमी मॅनेज करता इतले दीस. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. आमची कितें कोणाची स्टोरेज कॅपॅसिटी आली 4 दिसांची ती काबार जाल्ली आहा आनी तिका सगळ्यात सिलेक्टेड लोकांक थोडे टँकर हे जाले ते उदक घालता आनी परत ते वाड्यार बांदी येनाच टँकर ते. आनी आतां आमी कॉल केल्ले आहा तो म्हणटा टँकराचें उदक बसून दिलें ते तांबडें उदक म्हणटा. आपणें आतांच कोणें कॉल करून सांगलें टँकर धाडला वरे पूण तें उदक आतां तांबडें. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. 22 वर्सां एका राष्ट्रीय पक्षात काम केले उपरांत 40 दिसां आदी दुसऱ्या एका राष्ट्रीय पक्षांत प्रवेश केलो. 40 दिसांत तांची काम करपाची पद्दत पळोवन दिसले बेठीच हांवें इतली वर्सां त्या पक्षात फुकट घालयली. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान म्हटले. खीण आसलो घुमटवादन सर्तीचो पूण बाबून आपली राजकीय घुसमट मेकळी केली. मडगांवच्या रवींद्र भवनात बिरेस्तारा मडगांवच्या भारतीय जनता युवा मोर्चान घुमट संग्राम ह्या नावान अखिल गोंय पावण्यार घुमट वादन सर्त घडोवन हाडिल्ली. त्या वेळार बाबू कवळेकार उलयतालो. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आपणाक व्हडा मनान पक्षात येवकार दिलो आनी त्याच बरोबर काँग्रेसीचे वावुरपी आपले बरोबर आसात अशें सांगपाकय तो विसरलो ना. गोंयची कल्चर गोंयची संस्कृती जर टिकून दवरली आसत जाल्यार असले कार्यक्रमांतल्यान जे असले जावं ते भजनी मंडळ जावं ते आरती मंडळ जावं ते फोक डान्सेस किंवा इतर कार्यक्रम जे असतात असले ती आमची संस्कृती टिकून दवरली आसा. गेली 22 वर्सां हांव एक राष्ट्रीय पक्षा भितर काम केलें. 22 वर्सांनी पहिली फावटी 40 दीस पयलीं हांवें सारकी 40 दीस जालात म्हाका 40 दीस पयलीं हांवें दुसऱ्या एक राष्ट्रीय पक्षाक हांवें प्रवेश केलो ज्या पक्षाक हांव आतां आसा. आनी भावान एक सांगपाचें म्हणल्यार त्या 40 दिसां भितर जें कितें हांव शिकलो किंवा जें कितें म्हाका हें जाल्लें आसा म्हाका दिसता की हांवें अनेक वर्सां वाया घातली पयलींची. म्हजे जे कार्यकर्ते आसा हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांक गेली 22 वर्सां म्हजे वर आसले कार्यकर्त्यांक की सगळ्यांकच हांवें डिसिजन घेताना सांगलें अशें ना. हांव डायरेक्ट डिसिजन घेतलें पूण सगळ्यांनी म्हाका साथ दिली. ते म्हणलें की तुवें कितें केलां आसतलें तें बरें चिंतून केलें आसतलें. आनी त्याच बरोबर जे भाजपाचे पयलींचे कार्यकर्ते आसले स्थानीक कार्यकर्ते तेमी सुद्दां म्हाका त्याच मोठ्या मनान येवकार दिलो. समस्या आयकून घेवप तांचेर तोडगो काडप इतले पुरते न्ही तर प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी प्रत्येक विशयाक हात घालपाचो प्रयत्न केला. कितपत आमी तातूंत पास जाल्या किंवा नापास जाल्या हे घडये जनता ठरयतली. ह्या वेळार दांडेश्वर आरती मंडळाक पयलें जाल्यार म्हाड्डोळच्या म्हाळसा आरती मंडळाक दुसरें इनाम फावो जालें. मानेस्तांची हस्तुकी तांकां इनामां भेटयली. पळयात वेगवेगळ्या घुमट वादन मंडळांच्या घुमटांची तालबद्ध घुमी आणि शामेळांची तडतड. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. 12 वर्सां सकयल्या चलयांवयल्या लैंगीक छळणुकेच्या केशींची सुनावणी आता 2 म्हयन्यां भितर पुराय जातली.
आणि मुख्य सचिव हे केशीर लक्ष दवरतलो जाल्यार गुळी वखदांच्या केशींचेर प्रॉसिक्युशन संचालक नदर दवरतलो तशेंच IPC आणि CRPC कायद्यात सुदारणा करपा खातीर राज्यांकडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात 24व्या पश्चिम विभाग परिशदेत ह्या विशयांचेर चर्चा जाली हे परिशदेत सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्ली परिशदेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच महाराष्ट्र आणि गुजराताचोय मुख्यमंत्री हजर आशिल्लो गृहमंत्री जाले उपरांत अमित शहाचो हो गोंय पयलोच दर्जो भारतीय वायू दळाच्या खाशेल्या विमानांतल्यान गृहमंत्री अमित शहा बिरेस्तारा गोंया आयलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर बाबू कवळेकार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक RDA मंत्री मायकल लोबो आनी भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान तांकां येवकार दिलो. गृहमंत्री अमित शहान पश्चिम विभाग परिषदेचे अध्यक्षपद भूषयले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचो मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, महाराष्ट्राचे RDA मंत्री पंकजा मुंडे आणि गोयचे मंत्री ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ही बसका सोंपल्या उपरांत अमित शहा दिल्लीक गेलो. हे बसकेविषयी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दीव दमन उन सभी स्टेटों की इंटर संघ राज्यों में जो आंतरिक राज्यों के प्रश्नों और केंद्र सरकार की जो योजना है उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक नियमित स्वरूप से होती है. इस बार गोवा में हुई है. काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई. अच्छी तरह से अच्छे वातावरण में केंद्र सरकार की सिक्योरिटी की दृष्टि से गरीबों के लिए जो योजना चलती है उसके लिए और राज्य सरकार के जो प्रश्न थे उन सभी की चर्चा आज अमित भाई के अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई. केंद्र सरकार के सभी आला अधिकारी भी उपस्थित थे. राज्य सरकार के भी सभी सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे और ये बैठक एजेंडा क्या था और डिसीजंस क्या हुए? बहुत सारे अमित शहा गोंया आयिल्ल्यान दोनापावल ते बांबोळे मेरेन येरादारी आडकून पडिल्ली. दोनापावलच्या 5 स्टार हॉटेला आयिल्ल्यान पुलिसेन येरादारी आडोवन दवरिल्ली. खबराकार हिरू महाले, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला आणि संस्कृती खात्यात फिल्मां खातीर वेगळो विभाग करून गोंयच्या फिल्म क्षेत्राक मुखार घेवन वतलो. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन म्हटलां. आमोरी ह्या कोंकणी फिल्माचो ट्रेलर दाखोवपाच्या वेळार मुखेल सोयरो म्हूण तो उलयतालो. केरये खांडेपारा उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान पणजे, तिसवाडी आनी फोंड्याच्या लोकांचे हाल जाले. फकत 8 दीस उदक नाशिल्ल्यान लोक सामके बेजारून गेल्ले.
उदकाचो भुंयेतलो साठोच नश्ट जाल्यार कितें परिस्थिती निर्माण जातली? राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या ह्या फिल्मांत होच विशय मांडला. उदकाचे स्त्रोत आनी गोंयांतले उदकाचो प्रश्न लोकां मुखार मांडपाचो यत्न तातूंत केला. म्हजे मुखार जेन्ना प्रस्ताव आयलो की हे जे फिल्म जे आसा ते आजच्या तरणाट्या पिळगे भितर पावपाकूच जाय. खरें म्हळ्यार हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्लें जेन्ना वयल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना पुरस्कार प्राप्त जाता त्या फिल्मा भितर कितें आसा, ते उदकाचेर आसा, ते कशे तरेन तेजें शोशण जाल्लें आसा हेवूय म्हाका कांय खबर नाशिल्लें. बट आय हॅव गिवन एश्युरन्स टू द डिरेक्टर अँड ऑल द क्रू मेंबर्स दॅट हे सगळे काही गोष्टी शैक्षणिक क्षेत्रांत म्हणजे इन्स्टिट्यूशन जे आसा तांकां गव्हर्नमेंटाच्या मार्फत सर्क्युलर दिवन ह्या फिल्म पळोवपा खातीर तांकां आमी एक भोवभार किंवा तांकां आमी संदी दिवपाची एक ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न चालू आसा. म्हजे कडेन जितलें जाता तोपर्यंत हेका हांव पालो किंवा वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान दिवपाचो म्हजो प्रयत्न हो निश्चितच आसतलो. आणि तुम्ही सगळे हांगा आयले सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हाका दिसते भुरगे आयल्यात रे, नागडे भुरगे आयल्यात. खंय हात वयर काडा. अरे वा, ग्रेट. कशें आसता न्ही, हांव एक कलाकार आणि कलाकार असल्या कारणान एखाद्या वेळी आमकां लज दिसता पण लज बीज तेंच्यान ती कांय धरली ना. आणि हेच कलाकाराचें एक खासियतपण आसता. म्हजो प्रयत्न आसा हे सगळें म्हज्या डिपार्टमेंटाक हेजो एक विभाग करून ह्या फिल्म संस्कृती जी आसा ती मुखार व्हरपा खातीर हांव प्रयत्न करतलो अशें उतर ह्या वेळाचेर हांव तुमकां दिता. काही दिसा पयलीं 7-8 दिसा पयलीं तुमकां खबर आसतलें की तिसवाडी तालुक्यान पायपलायन फुटल्यामुळे उदकाचे बरे व्हडले प्रॉब्लेम जाले. फक्त 8 दिसांक पायपलायन फुटल्यामुळे इतके लोकांक त्रास जाले. तर इमॅजिन करा की उदीक जर भुंयेंतले सोंपले जाल्यार कितके त्रास जातले. हे फक्त पायपलायन तुटली म्हणून इतके त्रास जाले. लोक हांगसर टँकरवाल्या फाटल्यान पावटी मारता. लोक हांगसर पोन्ने आमचे बाय ते परत उसपोंक लागले आणि शॉपवाल्यांकडे ते बॉटल्स सोंपले म्हणजे दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या तालुक्यान वचून त्यो बॉटल्स हाडूंक लागले. तर इमॅजिन करा की सपोज आमचे जे भुंयेन जे पाणी आसा ते सोंपले जाल्यार कितें जातलें. हो चित्रपट करतना आमी फक्त चित्रपट करूनच मेसेज दितले अशें न्हू, पण त्याच्या बरोबरच एनवायरमेंट बद्दल खुबश्यो काही एनवायरमेंटा खातीर बऱ्यो गजाली करपाच्यो टू मेंटेन टू सेव द एनवायरमेंट, टू सेव द वॉटर बॉडीज. हे वेगळ्या वेगळ्या जे विशयाचे जे रिलेटेड टू एनवायरमेंट आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाच्यो आसा बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. हाली घराघरांनी गणपती कडेन स्वयंचलित देखावे लावपाचो ट्रेंड आयला. देखून कल्पकतायेन तरातरांचे देखावे करपी दिवचलच्या 4 भावांक चवथी वेळार बरोच भाव येता. दिवचल गांवकरवाडचे महेश च्यारी आनी सुदेश च्यारी ल्हानपणा सावन गणपती आनी देखावे करपाक लागले आनी आता तांची कीर्त गोंयभर पावल्या. दोगांयनी ल्हानपणा सावन मातयेचे गणपती आनी तेच बरोबर देखावे करपाक सुरवात केली. सुरवेक 1-2 गणपती 1-2 देखावे आणि मागीर मागणी वाडपाक लागले बरोबर तांचे गणपती आणि देखावे मडगांव, पेडण्या, वास्को, शिवोले, कोलवाळे, सत्तरी अशे वेगवेगळ्या वाठारांनी मोठ्या प्रमाणात वचपाक लागले. सार्वजनीक मंडळांतल्या देखाव्या बदला घरांतल्या देखाव्यांक चड मागणी आशिल्ल्याचे ते सांगतात. पळयात तांच्यो कलाकृती. ही जी तुम्ही आता चित्रां पळयली आसतली ती जाली जवळ हांव 14 वर्सां जाली, 14-15 वर्सां जाली हांव करता. पयलीं खूब कमी प्रमाणात म्हणजे एक 2-3 कस्टमरा कडल्यान स्टार्ट केल्लेले म्हाज्या फ्रेंडांनी करपाक लायलेली. पण आयज ह्या चित्रांक इतलो डिमांड जाला अख्ख्या गोंयभर सद्या. म्हणजे पेडण्या, शिवोले सायड, कोलवाळे, राण्याच्या जुंव्यार, वाळपय सायड, जळामळाक अख्ख्या गोंयान सद्या म्हाजी चित्रां वयता. आनी आतां म्हणजे सद्याच्या टायमार तरी हांव टोटल म्हाका दिसता एक 50-60 तरी ही चित्रां म्हाका करची पडटा आनी लोक सामके फाटल्यान लागता. एक्चुअली म्हाका जायना ते खूब त्रास जाता. डेली नायटी मारून मारून आमी काम करता आनी सगळी आमची इलेक्ट्रॉनिकली चलपी चित्रां लायटीचेर चलता. सगळी म्हणजे फक्त प्लग इन लायट चालू केली की चित्रां चालू जाता, मोटर बिटर घालून सगळें तशें. ह्या वर्सा तर म्हाका दिसता थर्मोकॉल यूजूच करूंक ना. फूल पेपर मॅश म्हणजे पेपर मॅश एक प्रकार आसा. म्हणजे तितून रद्दी जी आसता न्यूज पेपर किंवा सगळे भुरग्यांचे स्कुलाचे जे पोन्ने बुक्स बीन ते आमी हितून आर्टान कन्वर्ट केला. म्हणल्यार एक पेपर मॅशचो प्रकार तो. म्हाका गणपती करपाची खूब आवड आसली
तशें आयज 1-2 गणपती करतालो तशें आयज म्हाजे गणपती 120 जाल्या. तेजे गणपती करपाक आमकां आतां खूब प्रॉब्लम जाता. प्रॉब्लम म्हणजे माती मेळना एक गजाल जाली आनी दुसरें म्हणजे आमकां करपाक मनीस मेळना. आनी सपोज एक 1.5-2 फुटाचो गणपती केलो मातयेचो जाल्यार त्या गणपतीची कोणाकूय रेट सांगली जाल्यार चड दिसता. डेली आमचो कस्टमर आसता ताका रेटीचो प्रॉब्लम जाता. म्हणटकूच आमकां ते करपाक परवडना. तरी जावन आमी कशें तरी रात दीस करून जुनानच्यान आयज पासून आमी अशा तरेन गणपती तयार केल्या. आनी आयज म्हाका बरें दिसता की मडगांव, पणजे, वास्को, पेडण्या सारके गांवा पर्यंत म्हाजे गणपती 1-2 अशे पयसले लोक हांगा येवन व्हरता, सदां येवन व्हरता. हें म्हाका सारकें बरें दिसता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्टुडंट वेलफेअराच्या संचालक पदार जाल्ले रामराव वाघाचे नेमणुकेक राष्ट्रीय विद्यार्थी मंडळाच्या गोंय फांट्यान हरकत घेतल्या. 26 ऑगस्टाक जावपी विद्यार्थी महामंडळाचे वेंचणुके पयलीं ताका पदावयल्यान काडलो ना जाल्यार वेंचणुके वेळार बोवाळ घालतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गोंयच्या रस्त्यांची जाल्ली अवतिकाय आनी उदका पुरवण सुरळीत जावंक नाशिल्ल्यानय तांणी सरकाराचेर फोग काडलो. गोंय सरकारान रामराव वाघाची विद्यार्थी मंडळाच्या संचालक मंडळाचेर नेमणूक केल्या. 2017 जाल्ले विधानसभेचे वेंचणुकेत रामराव वाघ हो सांतांत्रे मतदारसंघात भाजपाचो उमेदवार आशिल्लो. So we have also written a letter to the VC, to the Chief Minister, to the Registrar and the Chancellor who is the Governor that if Ramrao Wagh is not relieved from the post of DSW before the elections and if all the 28,000 odd students are not allowed to vote for these elections of the Goa University Student Council, then the NSUI will ensure that the elections do not take place and instead we will tell them to have the same elections in the BJP office. गोंयच्या रस्त्यांची जाल्ली अवतिकाय आनी उदका पुरवण सुरळीत जावंक नाशिल्ल्याने तांणी सरकाराचेर फोग काडलो. The second point that I would like to raise is regarding the PWD problems that are happening every day. There's this water problem that is happening, and the second problem is the roads. If you go to see the roads are not roads, but I don't know, it looks like moon. And the principal engineer, Mr. Parsekar, whom the Congress party had gherawed the other day, we understand that he is doing a PhD. So we strongly believe that he is wasting his time more on. It's a good thing. तो PhD करता है, that is a good thing. We are not saying it is a wrong thing, but we believe that instead of concentrating on the work of the PWD, he is concentrating more on his PhD degree. So either complete your PhD and come to work, or do your PhD only. पणजीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. भारतीय वायुसेना गोंयांत कर्मचाऱ्यांची भरती करता. गोंयच्या युवकांनी एअर फोर्सांत मोठ्या प्रमाणात भरती जावचे असो उलो एअर फोर्सान गोंयकारांक मारला. भारतीय हवाई दळाचो विंग कमांडर फेर्नांडो दा कॉस्ता हो गोंयचो हवाई दळांतलो भरती अधिकारी. कर्मचारी भरती प्रक्रिया 2 दीस चलतली. 27 ऑगस्टाक नॉन सायन्स विद्यार्थ्यां खातीर जाल्यार 29 ऑगस्टाक सायन्सांच्या विद्यार्थ्यांची भरती जातली. आमी एंट्री स्टार्ट करतले 6 वरांचेर आनीक बंद करतले 10 वरांचेर. तो सगळ्या भुरग्यांनी जाणी 12वी पास केल्या आनी 50% टोटल एग्रिगेट पर्सेंटेज आसा आनी इंग्लीश सब्जेक्टीन 50% आसा. त्या बरोबर जाची डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक 19 जुलय 1999 साकून 1 जुलय 2003 आसा. तांणी आपणाची ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स घेवन, दॅट इज युअर 10th स्टँडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट आनी 12थाची पासिंग प्लस मार्कशीट घेवन ताजी 4 झेरॉक्स घेवन येवपाची. त्या बरोबर तांणी 7 आपणाचे पासपोर्ट सायज फोटोग्राफ घेवन डायरेक्टली श्यामप्रसाद स्टेडियमार बिटवीन 6 to 10 येवपाचें. उपकार करून तुमच्या दारार आमी येयल्यात, तुमी फक्त दार उगडचें आनी आमकां भितर घेवचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. कानो, मात्रा, वेलांटी कमी करून वा वाडोवन शब्दनिष्ठ विनोद करपाची कळाशी डॉक्टर सचिन कांदोळकारा कडेन आसा.
ज्येष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक सोमनाथ कोमरपंतान म्हटले. कवितेच्या कोवळ्या उन्हात ह्या कवितांच्या सादरीकरणावेळार तो उलयतालो. बालकवीच्या जयंतीच्या निमतान कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे मजतीन कवितेच्या कोवळ्या उन्हात हो जिणेक ल्हवसाणीन स्पर्श करपी यादींतल्या कवितांचो पसो आयकुप्यांच्या काळजात रितो करपाचो यज्ञ ह्या वेळार जालो. कला आणि संस्कृती संचालनालयांत डॉक्टर सचिन कांदोळकारान बालकवीच्या कवितांचे अभिवाचन केले. माचयेर कवितांचे भाव अधोरेखित करपाचे काम उजवाडा येवजणे वरवीं विकास कांदोळकारान जाल्यार पार्श्वसंगीताच्या आदारान संकेत न्हायगिणकारान केले. या बालानो या रे या लवकर बरोबर सारे या मजा करा रे मजा करा आज दिवस तुमचा समजा स्वस्त बसे तोची फसे नवभूमी दाविन मी या नगराला लागून या नवी बघा या सुंदर दुनिया. या बालानो ही कविता आठवण्यात फार मोठी गंमत आहे. भारत आंबे यांची कविता अगदी जादूचीच आहे. ही कविता आठवली की आठवतं ते आकर्षक मुखपृष्ठ, बालभारती मराठी पुस्तक चौथे, एखाद्या पडद्यासारखं हळूहळू ते बाजूला सरकतं आणि डोळ्यांसमोर उभं राहतं ते मुलांना अद्भुत सृष्टीत घेऊन जाणाऱ्या पुंगीवाल्या जादूगाराचं चित्र. मग त्या जादूगारापाठोपाठ आपण प्रवेश करतो एका अद्भुत नगरीत, जिथं पोपटांना सोन्याचे पंख होते तर मोरांना पाचूचे, जिथं पक्षी फळांऐवजी मोती टिपत आहेत आणि घोड्यांना पंख फुटले आहेत. खरं तर या बालानो हे ब्राउनिंगच्या काव्याचं रूपांतर होतं. इथल्या शाळेच्या वाटेवर नेमका पाऊस येतो. मग सुरू पावसाची कविता. ए रे रे पावसा तुला देतो पैसा. आपण पैशाचं आमिष दाखवलं आणि पाऊस पडला असं समजून मुलं तोंडात बोटं घालायची. आज येरे रे पावसा म्हणताच काही जण कानात बोटं घालतात. आपल्या शाळेभोवती तळ साचून सुट्टी मिळावी असं त्यावेळी कुणाला वाटेल, कारण सर्वांनाच पावसाच्या धारा अंगावर झेलत मी ही कविता म्हणत पावसातून जायचं होतं. पावसाच्या धारा येती झरझरा झाकळले नभ सोसाट्याचा वारा रस्त्याने ओहळ जाती खळखळ जागोजागी खाचांमध्ये तुडुंबले जळ. शांताबाईच्या या कवितेनं तरल भाववृत्तीची अनुभूती दिली. पावसात न्हाली धरणी हसली. मग आपण तरी कशाला रडत बसावं, आपणही हसत राहावं अशी शिकवण या कवितेनं दिली आणि मुलंही निसर्गाप्रमाणे फुलत गेली. आजीच्या जवळी घड्याळ कसले आहे कुणा ठाऊक, जे ठेवून कुठे तरी ते अजूनही नाही कुणा ठाऊक. कवितेशिवाय मी जागा होत नाही. त्यात गाणं असतंच. गाण्या इतकं घरोघर कोणी जाऊ शकत नाही. काना मात्रा वेलाटी कमी करून अथवा वाढवून शब्दनिष्ठ विनोद करण्याची कला आणि वृत्ती डॉक्टर सचिन कांदोळकरांकडे आहे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आरटीओन रस्त्यावेली येरादारीची गती मेजपी मेगा सॉफ्ट स्पीड कंट्रोल एकतर स्क्रॅप करचो ना जाल्यार वरा प्रमाण मेगा सॉफ्टाची स्पीड वरा फाटल्यान 50 किलोमीटर करची. मडगांव ट्रक धनी संघटनेन येरादारी खात्याकडेन मागणी केल्या. आरटीओचो रूल हा एक स्पीड गव्हर्नर मोहा आणि एक जीपीएस मोहा. स्पीड गव्हर्नर हा तो 60 हा आणि जीपीएस हा तो 40 स्पीड हा. हितू आम कितें म्हणटाय आतां सुमार एक गाडी एमपीडीको सुमार बंद पडली थिंगा हिंसा ती मनीस व्हरपा पडटा आनी एक दोन जाण गाडी पासून भायर काडून एमपीडी रूल कित्याक त्या भायल मनशाक कॅशा भितर घेयनाय तेगे सगळें पेपर रेडी करून ते भितर घेवपा पडटा. 2 दीस सुमार थिंगा उरता. हांव म्हणटा मेगा सॉफ्टान नाल्यार 50 स्पीड करची ना स्क्रॅप करचें. मेगा सॉफ्ट कित्याक जाय आमकां, कित्याक गव्हर्मेंट ऑलरेडी 60 स्पीड दिलो आनी कंपनी सिस्टमांची तेमी लॉक मारला 60 स्पीडची वचपा गाडी. आयज तो 40 स्पीड तो मारूंक गेलो मेगा सॉफ्टा प्रमाणे मारूंक गेलो न्ही फाटल्यान तो टॅक्सीवाले मारूं येता कित्याक तो 40 स्पीडच्या ताका स्पीड मारूंक मेळना. आख्ख्या रस्त्यार डिवायडेड गेले ते ओवरटेक करपाक मेळना गाडी. देखून मुगे मागणी कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन
एकू काम करपाचें गव्हर्मेंटान, एक स्क्रॅप करपाचें, नाजाल्यार 50 स्पीड करपाची. गव्हर्मेंट 60 आहा, हिंगा 50 करपा जाता. आनी नाल्यार स्क्रॅप करून उडय नाका तो GPS नाका, कित्याक वर्सा ताका 12,000 फोर्स आहा GPS 12,000 फोर्स आहा. आनी स्पीड गव्हर्नर म्हणटा गव्हर्मेंटाक तो हायटो पासिंगाचो. हांव गव्हर्मेंटाक मागता आनी आमच्या सरकारान मातशें ताचे धड धरपा जायो, हेजे मातशें धड धरपा जाय जाण बाबा. तुमी कोता ते ऑफिसर कांय आयकनाय थिंगा. पयले ते कोणा मीन चोत्ता तो लायल म्हणटे हें तर आम चल्ला मीन चल मिनिस्टर आनी आम चल्ला तेंका तर गव्हर्नरान भितोडे. पयले गव्हर्नराचे पैसे 10,000 रुपया, GPS पैसे 8,000 रुपया, रिचार्ज महिन्याक 2,000 रुपया. म्हणजे इन्शुरन्स गाडयेक बेश्टो वर्साक बेश्टोच गाडी पोसपाकूच 1,00,000 रुपया जाय, 1,15,000 सुमार 1,00,000. आनी ते काम तितले प्रमाणे ना, तितले सगळे जर करत सगळे रिजल्ट झिरो. फक्त ड्रायव्हराचे पडो आमकां 1 रुपया आमकां फायदो ना. नाजाल्यार हे कामूच बंद करचें, नाजाल्यार GPS आमची मागणी आसा GPS स्क्रॅप करचो. आणि जो RTOन जो गव्हर्नर बसयला 60 स्पीड तेजेरूच रूल फॉलो जावचो. आणि माझी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ते मुख्यमंत्र्या हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.